आनी आतां ताजेर आमी इनपुट्स मागल्या, सजेशन मागल्या सगळ्या लोकां लागीं आनी आमकां खुबशीं सजेशन आयल्यां. सुमार आयज 850 सुमार सजेशन आमची जाल्यां एज ऑन एस्टरडे. प्लस ग्रामसभा घेतल्या, जायते जाणांनी ग्रामसभा घेतल्या. सो तांची सजेशन आमकां ह्या आठवड्या भितर येतली, ती आमी इन्क्लूड करतले. ताजे भायर गेले ते मिटिंगेक आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणल्यार तरी कोण लोक उरलो आसतलो. सो तेंच्या खातीर तालुका लेवल एक आमी सेशन घेतले, एवरी तालुका लेवल म्हणजे ZDO आमी बरयल्ले आसा. पंचायती जी जाली प्लस आनीकूय आमचें सजेशन केन्नाय दिवूं येता. अशें लास्ट डेट जाली अशें न्हू. आतां पासून आमचें सजेशन दिलें आमी घेतात, कित्याक पॉझिटिव्ह सजेशन आमकां जाय. फर्स्ट टायम ही मेन कमिटी जाली. ताजे भायर आमी बारीक बारीक सब कमिटी तयार केल्ले आसात विदीन दॅट कमिटी, म्हणजे इनपुट्स दिवपाक. सो एक कमिटीक आमी 4-5 सब्जेक्ट दिल्ले आसात. तेय ह्या म्हयन्यात ऑक्टोबर म्हयन्यांत ते बसतले आनी हे पॉलिसीचे एक ड्राफ्ट सादारणसो टॉपीक वायज ड्राफ्ट तयार करतले. उपरांत मागीर आमी परत कमिटी घालतले. अशें करून आमची सुमार जानेवारी म्हळ्यार ही पॉलिसी रेडी जावची अशी आमची मोख आसा. आमी ताकीद म्हणजे आमकां जाता तितली सजेशन घेवन, कित्याक पॉलिसी करप हें सोंपें काम न्हय. आमकां नाका ही पॉलिसी तयार केल्ली आनी हेजे कबडाक धूल मांडलेली. आमकां जाय एक इम्प्लिमेंटेबल पॉलिसी, जी आमी पॉलिसी करतले आनी जी आमी इम्प्लिमेंट करून शेतांत घालतले, असली पॉलिसी करपाची आमचे उद्देश आसा.